नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेस्ट इंडिजा आड जाल्ले मॅचींत सेहवागाची डबल सेंचुरी. वन डे मॅचीच्या एके इनिंगेंत सगळ्यांत चड रन काडपी थारलो बॅट्समन. टेस्टींत ट्रिपल सेंचुरी आनी वन डे डबल सेंचुरी मारपी जगांतलो एकमेव खेळगडो. शिवाजीराव देशमुख काँग्रेसीचो गोंय निरीक्षक ऑस्कर फर्नांडिसाच्या मार्गदर्शनाखाला उमेदवार थारावपाची देशमुखाचेर जबाबदारी. गोंयच्या राजकीय परिस्थितीचो अदमास घेवपा खातीर नेमलो खासा पंगड. राजभवन म्हायती हक्क केशीन गोंयच्या हायकोर्टान दिल्ल्या निकालाक स्थगिती दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. राज्यपालाच्या खासा सचिवा आड घाल्ले अवमान. अर्जावेरी सुनावणी स्थगीत. टू जी स्कॅमा परस चड पुरावे आसात गोंयच्या SEZ स्कॅमांत. पर्रीकराचो दावो. प्रादेशीक आराखडो 6 म्हयन्यां खातीर स्थगीत दवरून सुदारचो. पर्रीकराची मागणी. आनी खेळा मळार औदुंबर हेद्याचे प्रायोजक SAG ताका तेंको दवरतले चालू. औदुंबराच्या श्रीलंका प्रस्तावाचे खेळा प्राधिकरण करता विचार. आता खबरो विस्तारान. वेस्ट इंडिजा आड जाल्ले मॅचींत 219 रन काडून वीरेंद्र सेहवाग एके इनिंगेंत सगळ्यांत चड रन काडपी बॅट्समन थारलो. ताणें सचिन तेंडुलकराचो 200 रनांचो रेकॉर्ड मोडलो. इंदोर जाल्ले मॅचींत ताणें हो विक्रम केलो. वन डे मॅचींत डबल सेंचुरी मारपी तो जगांतलो दुसरो बॅट्समन. टेस्ट मॅचींत ट्रिपल सेंचुरी आनी वन डेन डबल सेंचुरी मारपी तो जगांतलो एकमेव खेळगडो. ही पळयात सेहवागच्या खेळाची कांय खिणचित्रां. सेहवागान इंदोरच्या होळकर स्टेडियमार जाल्ल्या मॅचींत बिरेस्तारा वेस्ट इंडियन बॉलरांक धाडायलो. ताणें आगळे वेगळे आनी दोळे दिपकावपी स्ट्रोक खेळून पुराय इनिंग गाजयली. गेल्या वर्सा जगतांतलो सगळ्यात फेवरेट बॅट्समॅन सचिन तेंडुलकरान ग्वालियरांत मारिल्ल्या वन डे इंटरनॅशनलांतल्या पयल्या डबल सेंचुरी उपरांत खुबशा क्रिकेट मोग्यांक दिसताले सेहवागच अशी डबल सेंचुरी मारूंक शकता. लोकांचो हो अदमास बिरेस्ताराक खरो थारलो. इंदोरची पीच सेहवागाक सामकी जाय तशी पडली आनी उपरांत ताच्या बॅटींतल्यान ताणें 25 फोरी आनी 7 सिक्सरी मारल्यो. ताचे 219 रन फक्त 149 बॉलांतल्यान आयले. बिरेस्तारा मेरेन सेहवागाचो वन डे इंटरनॅशनलांतलो सगळ्यांत बरो स्कोर 175 आसलो. ताच्या डबल सेंचुरीच्या रेकॉर्ड ब्रेकिंग इनिंगे उपरांत सेहवागान अशी प्रतिक्रिया दिली. When did you start thinking 200 and did that change your style of play? Never, because I was playing my shots throughout the inning. So I thought it when I was batting in the batting power play. So I thought if I just bat this power play, maybe I'll cross that 200 mark, and I did. And when Sami dropped my catch, I thought that God is with me. So God is telling me that you just bat till 45th, 46th hour, so you will achieve your 200. And physically, how were you coping up? Yeah, right now I'm very tired because I'm 33-year-old man and my back and glutes are tight. So hopefully I'll go and take ice bath and get back onto the field. You're an old man, but you're precious and a brilliant innings today, Viru. Thank you very much, Ravi. Still continue to take the same kind of risk to get to that milestone. It is just almost inhuman the way he goes about his business, and getting to a double 150 overs cricket, plenty of overs to spare, just tells you the kind of batsman Sehwag is. He deserved every Bureau Report, Prudent Media.
महाराष्ट्राचो ज्येष्ठ काँग्रेस फुडारी शिवाजीराव देशमुखाक काँग्रेसीन गोंयचो वेंचणूक निरीक्षक म्हूण नेमला. ऑस्कर फर्नांडिसाच्या मार्गदर्शनाखाला देशमुख उमेदवार वेंचपाचें काम करतलो. ते शिवाय राज्यांतल्या राजकीय परिस्थितीचो अदमास घेवपाक काँग्रेसीन एका खासा पंगडाक गोंयांत धाडला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीची एक समिती पक्षाचे उमेदवार थारावपा खातीर नेमिल्ल्या स्क्रीनिंग कमिटीचो मुखेली ऑस्कर फर्नांडिसाक दिल्ली वचून मेळ्ळी. आल्तीन गोम्स, विजय पै, दामोदर भाटकार, मिलन बर्मन आनी बाबी बागकार हातूंत आशिल्ले. ऑस्करान ह्या समितीच्या कानार कांय गजाली घाल्यात. शिवाजीराव देशमुख गोंयचो वेंचणूक प्रभारी. पक्षाचो खासा पंगड गोंयचे राजकीय परिस्थितीचो नियाळ घेता. तिकेट थारायतना निश्ठावंत काँग्रेसवाल्यांक प्राधान्य. पक्षा खातीर केल्लो वावर आनी तांक पळोवनच तिकेटी दितले. कसलोच आनी कोणाचोच दबाव चलचो ना वा कोणाक मेतेर करूनय घेवचें ना अशें गोंयच्या काँग्रेसीक सांगलां. पक्ष नेतृत्व गोंयांत कायदेशीर मायनिंग चलचें ह्या मताचे आसात. मात बेकायदेशीर मायनिंगाक थारो दिवचे ना अशें तांणी स्पश्ट केलां. कायदेशीर मायनिंग वा कायदेशीर मीन निर्गतीचेर बंदी येवची ना होय संदेश तांणी वेल्यान पावयला. रवी नायक, सुभाष शिरोडकार, जोकी आलेमांव आनी गोंयांतले काँग्रेसीचे हेर ज्येश्ठ फुडारी दिल्ली पावल्यात. काँग्रेसीची अध्यक्ष सोनिया गांधीक तिच्या वाडदिसा निमतान परबी दिवपा खातीर तांची ही दिल्ली भोंवडी. पक्षाच्या थंयच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यां वांगडा तांच्यो बसका जावपाच्यो आसात. मात वेंचणूक केन्ना जातली हें थंयच्या फुडाऱ्यांक अजूनय निश्चित खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. राजभवन म्हायती हक्क कायद्याखाला येता ह्या मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या निकालाक स्थगिती दिवंक सुप्रीम कोर्टान न्हयकार दिलो. राज्यपालाच्या खासा सचिवा आड आयरिसान घाल्ल्या अवमान अर्जाच्या सुनावणेक सुप्रीम कोर्टान स्थगिती दिल्या. ह्या अर्जावेली फुडली सुनावणी फुडल्या म्हयन्यान जातली. गोंयच्या राज्यपालांचे खासा सचिव डॉक्टर एन राधाकृष्णनान केल्ल्या खासा अर्जाचेर बिरेस्तारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी जाली. न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकूर आनी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हांच्या खंडपीठा मुखार ह्या अर्जाचेर सुनावणी जाली. राज्यपाल ही भौशीक प्राधिकरणी आसा ह्या मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या निकालाक स्थगिती दिवपाक सुप्रीम कोर्टान न्हयकार दिलो. ह्या अर्जाचेर मुखावेली सुनावणी फुडल्या वर्सा जानेवारीत जातली. राजभवनाक माहिती हक्क कायदो लागू जायना असो दावो करून राजभवनान आदवोगाद आयरिस रॉड्रिगीसाक माहिती दिवपाक न्हयकार दिल्लो. राजभवनाच्या ह्या निर्णयाक आयरिसान गोवा म्हायती आयुक्ता मुखार आव्हान दिल्लें. गोंय राज्यपाल भौशीक प्राधिकरणी आसा आनी माहिती हक्क कायद्या खाला राजभवन येता असो निर्णय मुखेल माहिती आयुक्त मोतीलाल केणीन 31 मार्चाक दिल्लो. राजभवनान ह्या निर्णयाक हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. 14 नोव्हेंबराक हायकोर्टान राजभवनाचो अर्ज भायर मारून राजभवन माहिती हक्क कायद्या खाला येता असो निकाल दिल्लो. हायकोर्टान आदेश दिवनूय राजभवनान माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान आदवोगाद आयरिसान राज्यपालांचे खासा सचिव डॉक्टर एन राधाकृष्णना आड हायकोर्टात अवमान अर्ज केल्लो. आयरिसान हो अर्ज केल्या उपरांत डॉक्टर एन राधाकृष्णनान हायकोर्टान दिल्ल्या निकालाक स्थगिती मेळची असो अर्ज हायकोर्टात केल्लो. न्यायमूर्ती लवंदे आनी न्यायमूर्ती बाक्रेन ह्या अर्जाचेर सुनावणी घेवपाक न्हयकार दिल्लो. त्या उपरांत राजभवनान सुप्रीम कोर्टात खासा अर्ज केल्लो. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. 2G स्कॅमान केंद्रीय मंत्री ए राजाक देंवयतना ताच्या आड जितले पुरावे आशिल्ले ताचे परस चड पुरावे SAZ स्कॅमाचे आसात असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान केला. आपूण इतलो ते PSCचो अध्यक्ष आशिल्ल्यान फाटल्या 4 वर्सां कागाळ करूंक शकलो ना अशें स्पश्टीकरणय पर्रीकारान दिलां. प्रादेशीक आराखडो 6 म्हयन्यां खातीर स्थगीत दवरून लोकांच्यो सुचोवण्यो घेवन तो सुदारचो अशें पर्रीकारान मागलां. I would put it like this: they are more strong, powerful than what A. Raja had against him when he was forced to resign. Though I knew that this fraud is there, because I was chairman of PSC, I was restrained from lodging any police complaint. And how itlacherut sangina, I have got much more evidence than this, which points finger to Mr. Pratap Singh Rane. खंयचोच आरोपी आपूण गुन्यांवकार हे मान्य करिना अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलें. I have not seen a single robber or a scamster accepting that he is a part of it. A. Raja Sudha nath manta, Chidambaram Sudha nath manta. And if he is so confident, then he should have recommended CBI inquiry. He himself should have recommended CBI inquiry. पर्रीकार म्हणटा प्रादेशीक आराखडो सुदारे मेरेन स्थगीत दवरचो. Our stand is suspend regional plan for 6 months
take all objection of the villages and rectify it to the satisfaction of everyone. If required, release it in pieces. पयली 6 म्हयने सस्पेंड इतल्याकूच कर म्हणला की ज्यांची ऑब्जेक्शनां आसा ती ऑब्जेक्शनां तकलेन घेना आसतना जर तूं काही परमिशनां बी मेळ्ळी जाल्यार इट विल बिकम लिगल इश्यूज आफ्टरवर्ड्स. निवडणुकीचेर दोळो दवरून सरकारान नोकर भरती सुरू केल्या. सरकार सध्या जायरात करता त्यो चडश्यो नोकऱ्यो बेकायदेशीर अशें पर्रीकार म्हणटा. भुरग्यांक फक्त फटोवपाचें काम चल्लां ह्या सरकारान. ह्यो नोकऱ्यो उरच्योय ना कारण सरकाराची आर्थीक स्थिती जाय तितली बरोबर ना. ह्या नोकऱ्यांक परमिशन्स ना. अनेक नोकऱ्यो भितरल्यो जॉयनूच जावचे ना भुरगे, जॉयन जावंकूच शकचे ना कारण प्रोसिजर कंप्लीट करे पर्यंत निवडणूक येतल्यो. भारतीय जनता पक्षाची मागणी आहा की हे तुमचे इलेक्शन स्टंट आतां बंद करा. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.